दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्लें। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोवचे पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लायव्ह बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर खंयच्यो घडामोडी जाल्यो, खंयची ग्रामसभा तापली ताचो आमी धांवतो नियाळ घेवया। सगळ्यात पयलीं आमी रिपोर्टर गौरेशा कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट। सगळ्यात पयलीं फाल्यांसून असेंब्ली सुरू जाता आनी ही जी असेंब्ली आसा ती फक्त 15 दिसांची असेंब्ली आसा, म्हणजे 21 जुलय फाल्यां आनी तशेंच ती 8 ऑगस्ट पर्यंत ही आसतली। आनीक महत्वाचे तितून म्हणल्यार खुबशे अशे विशय जे आसात ते ह्या असेंब्लीन गाजपाची शक्यता आसा। ते म्हणजे एक कोमुलदाद लँड इशू जालो, मागीर तसोच युनिवर्सिटीचो इशू आसा, लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जावपाची खूब फाटल्या दिसांनी आमी केसीस पळयल्यात। फॉर एग्जाम्पल देंपो फॅमिलीच्या घरान चोरी जाल्ली, अश्यो खुबश्यो केसीस पळयल्यात। आनीक हे सगळे जे इशूज आसात ते इशू फाल्यां असेंब्लीन तापपाची शक्यता आसा, म्हणजे फाल्यांच्यान जे सुरू जाता असेंब्ली ते असेंब्लीन हे इशू येवपाची शक्यता आसा। त्याच बरोबर महत्वाचो मुद्दो म्हणजे जेन्ना स्पीकर तुमी पळयलें आसतलें फाटल्या आठवड्यान स्पीकर रमेश तावडकर BJPची NDA अलायन्स जी मिटींग आसली, स्ट्रॅटेजी मिटींग आसली, ते मिटींगेक स्पीकर अटेंड जालो। सो हेचेरूय फाल्यांच्यान जे असेंब्लीन आवाज जावपाचो आसा। सो हेचेर आमी बातमी केल्ली आसा। ही बातमी तुमी आयज सांजेच्या 7 वरांचेर पळोवपाची। थँक्यू। फाल्यांच्यान जे विधानसभा अधिवेशन आसा ते पावसाळी अधिवेशना ते सुरवात जाता आनी ह्या विधानसभा अधिवेशनाक वट्ट 4119 क्वेश्चन्स आसतले आनी तातूंतले जी 16 आसा ती सरकारी विधेयकां आसतली आनी 15 आसा ती खाजगी विधेयकां आसतली। तर फुडली अपडेट घेवपा खातीर आमी ऐश्वर्या कुर्जुवेकरा कडेन। बोटे दिवचले श्री सातेरी देवस्थानाची आजची समिती आती बिनविरोध निवड जाली आनी फाटले ही जी निवड जी आसली ती फाटल्या फेब्रुवारीन आशिल्ली, पण एका गटान खंय तांत्रीक हाका लागून तेंच्यांनी तेन्ना स्थगीत केलेली। उपरांत ते आयज परतून ती जाली आनी ती आतां बिनविरोध तेंच्यांनी निवडूय जाली। ही जी बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळय। दुसरी जी म्हत्वाची बातमी म्हणजे गोंय मुक्त जावन 63 वर्सां पुराय जाली तरी लेगीत गोंयांत अशें कांय वाठार ज्या जाग्यार रस्ते ना, उदक ना, सादें नळाचें उदक सुद्दां पावना अशें जे वाठार आसा, अशी ती एक जी असो जो वाठार म्हणजे सांग्या बंकळ हो जो एक वाठार थंय वचपाक रस्तो ना। ही जी पुराय ती आमची स्पेशल बातमी आहा ती तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। आनीक एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार उत्तर प्रदेश पुलिसांनी एक जबरदस्तीन धर्मांतर करताले ते प्रकरण पर्दाफाश केला आनी तातूंत 10 जाणांक अटक केली आनी हातूंत एक गोंयचे बायलेचो आस्पाव आसा, तिचें नांव आसा आयशा उर्फ SB कृष्ण। हे गोंयचे बायलेकूय अटक केलेली आसा, ते जबरदस्तीन लोकांचें धर्मांतरण करताली। ही जी तोळी आसा त्यांचो पर्दाफाश केला जाता। फुडली अपडेट आमी घेवपा खातीर या दिप्ती कडेन। नियोजीत RMC प्रकल्पा वयल्यान आयतारा मुळगांव जी ग्रामसभा जाली ती बरीच तापली। गांवांत हो प्रकल्प नाका अशी मागणी ग्रामस्थांनी लावन धरून ह्या विशींचो थाराव जो आसा ह्या प्रकल्पा आडचो थाराव तांणी पास करून घेतलो। जर लोकांक नाका जाल्यार प्रकल्पाची परवानगी आमी फाटीं घेतली अशें पंचायतीन ह्या वेळार स्पश्ट केलें। तशेंच ह्या वेळार RMC प्रकल्पा सयत खेळा मैदानाचो मुद्दो जो आसा तो लेगीत बरोच तापलो। तर ही बातमी तुमकां सविस्तर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। तर RMC प्रकल्पा खातीर मुळगांवची ग्रामसभा आसा ती बरीच तापली। ही सविस्तर बातमी सताच्या बुलेटिनाक पळयात। फुडले अपडेट घेवपा खातीर या गौरीशा कडेन। फाल्यांच्यान पावसाळी अधिवेशन सुरू जावपाचें आसा आनी ह्याच फाटभुंयेर गोंयच्या हवामान खात्यान सद्या येल्लो अलर्ट गोंयांत जारी केलेलो आसा। फाटल्या 24 वरांत सगळ्यांत चड जो पावस आसा तो काणकोणा हांगासर पडलो। 100
मिलीमीटर पावसाची फाटल्या 24 वरां सावन काणकोणांत पावसाची नोंद जालेली आसा. जाल्यार सगळ्यांत कमी जो पावस पडला तो ओल्ड गोवा 26 मिलीमीटर कितें, आनी सगळ्यांत चड जो पावस गोंयांत पडला तो सांग्यार पडला. आनी पुराय गोंयांत सद्या आतां मेरेन 60 इंच पावसाची नोंद जालेली आसा. आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार आयज तुयें नागरीक तुयें हॉस्पिटल जी कृती समिती आहा त्यांची आयज जाहीर सभा जाली. ह्या जाहीर सभेक शेकड्यांनी लोक हाजीर आशिल्ले आनी तांची मागणी आसा की तुयें हॉस्पिटल जें आसा तें JMC लिंक करचें. तशेंच तुयें हॉस्पिटलान जे रोजगार जातलो ताका फक्त पेडणेकारांकूच प्राधान्य दिवचें अशी मागणी तांच्यांनी तुयें कृती समितीन केल्या, तुयें हॉस्पिटल कृती समितीन केल्या. आनी जर ही तांची जी मागणी आसा ती पुराय जावंक ना जाल्यार ते आक्रमक निर्णय घेतले अशी शिटकावणी तांच्यांनी दिल्लेली आसा. तर आतां तुमकां ह्यो सब एडिटरांनी रिपोर्टरांनी ज्यो बातम्यो सांगल्या त्यो तुमी साताच्या बुलेटिनाक नक्की पळयात. इतले म्हणीत हांव हे बुलेटीन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकरा सयत हांव उत्तेजा गावस. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटीन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक TV.